देड महिन्या पयलीं मुळगांव वाठारांत धुमशाणां घालपी बिबट्याक धरपाक रान खात्याक यश आयला आसतनाच आतां आनीक एक बिबटो मुळगांवां आशिल्ल्याचें कळटा. रातच्या वेळार हो बिबटो लोकवस्तीन भोंवताना कांय जाणांचे नदरेक पडला. बिबट्याच्या वावराक लागून मुळगांवच्या लोकां मदीं परत भंय पातळ्ळा. गावकोडा मुळगांव हांगासर रावता आणि पयर सोमारा दीस परत एकदां हांगा आमच्या गांवच्या भुरग्यांक वाग दिसलो. जवळ जवळ 11:15 जाल्ली आणि म्हाजें घर जवळूच असल्या कारणान गाडी कित्याक रावल्या म्हणून हांव भायर येवन पळयतालें. त्याच वेळार तांकां वाग दिसलेलो दिसता. 2 गाडी एकामेका फाटोळ घालून हॉर्न मारताले. हांव समजलो म्हाका हॉर्न मारता म्हणून भायर रावलो जाल्यार पळयताले ती म्हणपाले वाग दिसलो आपल्याक. एकूच रस्त्यार उडी मारली आणि जे समोर आमचें घर दिसता त्या घरांतल्यान डायरेक्ट फुडें पावलो म्हणटा. आतां परत एकदां आमच्या गांवांत हो भंय निर्माण जाल्लो आसा आणि तेज्या उपरांत दुसरे दीस म्हाका कळ्ळें तेच राती कळ्ळें. दुसरे 8:30 सुमार हांव पंचायतीचो क्लार्क आसा विशाल घाट ताका कॉल केलो आनी सांगलें की पंचायतीक लेटर कर म्हणून. आनी इमिजिएटली सरपंचान ते हे रिक्वेस्ट मान्य करून ताबडतोब लेटर एक 10:30-11 म्हणजे तेंची साखळे फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाक पावयले काल सकाळी. आणि ताबडतोब ती पंचायतीन एक्शन घेतली. तशीच फॉरेस्ट डिपार्टमेंटानूय एक्शन घेवन तेंच्यांनी आपलें काम केल्लें, पंचायतीन आपलें काम केल्लें आसा. फुडलें काम सगळें आसा तें वागाचें आसा भितरून रावप आनी तो मेळप. तो जेन्ना मेळटलो तेन्ना गांवच्या लोकांचो भंय एक पयस जातलो. कित्याक 1.5 म्हयनो पयलींच मुळगांवान असोच एक वागाचो वावर आसलो आणि तो ते CC कॅमेरा तेज्या घरान आसल्या कारणान ते डे टू डे तांकां न्यूज मेळटालो वाग येयलो येवंक ना. पूण हांगा तशें कितें प्रोविजन नासल्या कारणान आतां काल लायल्या उपरांत वाग येयलो ना येयलो तें कोणाक खबर ना. पूण जेन्ना भितर पडटलो आनी मेळटलो तेन्ना लोकांक कळटलें. फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाकूय तेंचें जें कितें तेंच्यांनी हांगा काम केलां तेजें तांकां फळ मेळटलें. ताका लागून परत एकदां गांवांत आमच्या भंय निर्माण जाल्लो आसा. आतांच खंय तरी लोक सद्या सुशेगाद आसले. चवथ सुद्दां वेवस्थीत जाल्ली म्हणजे वाग मेळ्ळो म्हणून लोकांनी एक स्वास सोडलेलो. आतां परत तांकां लोकां मदीं भंय निर्माण जाल्लो. आमच्या घरांतूय भुरगीं आसा आनी ह्यो आमचो रोड दिसता सायडीक ते येता वयता भुरग्यांचो स्कुलाक वचपाची वाट ती. केन्ना केन्ना ल्हान ल्हान भुरगीं एकटीच ह्या रोडान वयता. ताका लागून गांवांत आनी पेरंट्सां भितर भंय निर्माण जाल्लो आसा. देड महिन्या पयलीं एका बिबट्यान मुळगांवांत धुमशाणां घाल्ली. निमाणे फाटल्या 14 ऑगस्टाक मध्यान राती रान खात्यान लायिल्ल्या पिंजऱ्यान तो बिबटो अडकलो. बिबट्याक धरिल्ल्यान लोकां मदीं पातळिल्लो भंय पयस जाल्लो आसतनाच आतां आनीक एका बिबट्याच्या वावराक लागून गांवांत खवदळ पडला. गांवांत दहशत घालपी बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस आयल्या उपरांत मुळगांवचे लोक आतांच खंय तरी भयमुक्त जाल्ले. मात परत एक फावट गांवांत बिबट्याचो वावर आसा अशी खबर फुडें आयल्या. देड म्हयन्या पयलीं म्हणजे फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्याक हांगाच लागीं एका बिबट्याक धरपाक रान खात्याक येस आयिल्ले. सोमारा राती परत एक फावट मुळगांवच्या तळेश्वर देवळा कडल्यान गांवांत वचपी रस्त्याचेर एक बिबटो कांय तरणाट्यांक नदरेक पडलो. हो बिबटो गांवांत आसा अशें कळटकीच गांवांत परत भंय निर्माण जालो. थळाव्या लोकांनी पंचायतीक कळयले उपरांत पंचायतीन हालचाल करून रान खात्याक ते विशीं कळयलें. रान खात्यान ताकतिकेन हालचाल करून मुळगांव गांवांत काल राती म्हळ्यार मंगळारा राती एक पाद्रो बसयल्लो आसा. आतां ह्या पाद्र्याक हो बिबटो केन्ना येता आनी अडकता अशें हाची लोक वाट पळयतात. गोमंतक TV खातीर हांव तुकाराम सावंत.